नमस्कार, गोवा टुडे इन द सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. पॉलिटिकल टुरिझम सुरू, पक्षांच्या मुखेली गोयच्या वाटेर. गोवा फॉरवर्डाची नवी सकाळ उजवाडाच्या आदीच मावळी. काँग्रेसीचो हात फॉरवर्ड बॅकवर्ड. विजय म्हणटा सगळे सस्पेंड, कांयच ना. चाळीस उमेदवार उबे करपाचो यत्न. आयपॅक टीएमसी गरयता रेडीमेड फुडाऱ्यांक. लुईझिन म्हणटा सध्या युती ना. मिकी म्हणटा टीएमसी बीजेपीची बी टीम, बीजेपी वाल्यांक फोडिना. 13 डिसेंबराक यूके सावन पहिली चार्टर फ्लायट देंवता गोंयांत. रशियांतल्यान डिसेंबरांत शक्य. गोंयांत पहिली क्रूज शिपूय पावली. कोविडा उपरांत पर्यटन उद्देगाक आशा. जीएमसीतलो नामनेचो कार्डिओलॉजिस्ट दोतर मंजुनाथ देसाई गेलो. बोरये ताच्या घरा दुयेसान मरण. लोकांचो जीव साल्वार करपी तोरणो दोतर मोठो आधार गेलो. गोंयकारांक शॉक. आनी सनबर्नाचें शेड्यूल थारलें. 27 ते 29 डिसेंबर ईडीएम. परसेप्टान सोशल मिडिया पेजीर तारखो जाहीर करून मेकळी. फुली वॅक्सिनेटेड आशिल्ल्यांकूच खंय ईडीएमाक एंट्री. गोंयांत पॉलिटिकल टुरिझम सुरू, पक्षांचे हेवीवेट. मुखेली गोंयचे वाटेर. 28 बंगालची मुख्यमंत्री टीएमसी मुखेली ममता गोंयांत बिझी शेड्यूल घेवन येता. काँग्रेसीचो राहुल गांधीचे 30 ऑक्टोबराक येवपाचे थारता. गोवा फॉरवर्ड टीएमसीची नवी सकाळ उजवाडच्या आदीच मावळ्ळी. काँग्रेसीचो हात फॉरवर्ड बॅकवर्ड जाता. विजय म्हणटा कोणाकडेन कसलीच उलोवणी ना, सगळें सस्पेंड. गोयचो पॉलिटिकल टुरिझम सीझन सुरू. राजकीय पक्षांच्या हेवीवेटांनी गोयची वाट धरली. वेगवेगळ्या पक्षांचे सिनियर फुडारी आणि पक्षश्रेष्ठींची गोंयांत येवपाची तयारी. 28 ऑक्टोबराक ममता गोंयांत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडेन बसका घेतली. बरे मागप्यांकूय मेळटली. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी 30 ऑक्टोबराक गोंयांत येतलो म्हूण थारता. दरेक पक्ष गोंयांत आपली ताक दाखोवपाक फुडें सरता. हालींच गोंयच्या राजकारणात उडी मारिल्ले तृणमूल काँग्रेसीन वेगवेगळ्यो राजकीय कार्यावळी दवरल्यात. पश्चिम बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी 28 ऑक्टोबराक गोंयांत येवन पक्षाच्या फुडाऱ्यांकडेन वेंचणुकेची स्ट्रॅटेजी थारायतली. पक्षांत खंय आनिकूय कांय फुडाऱ्यांची एंट्री जावपाची आसा. तिची रॅली आनी हेर कार्यावळींचो अजेंडा आसा. जंगी पूर्वतयारेक तृणमूलाची लोकसभा खासदार महुआ मित्रा, सौगत रॉय आनी आदलो केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो 25 ऑक्टोबराक गोंयांत येता. बीजेपीक हरयतले जाल्यार सगळे गोंयकार संस्थांनी आनी राजकीय पक्षांनी तृणमूलाक तेंको दिवचो म्हूण ममतान गोंय भेटेच्या फाटभुंयेर सुत्र सोडलां. दुसरे वटेन राहुल गांधी 30 ऑक्टोबराक गोंयांत येवन भौशीक बसका घेवपाची शक्यताय. कांय फुडाऱ्यांकडेन राहुलाची बसकाय जातली. काँग्रेस सध्या युतीची सोयरीक जुळयता. सोमाराक काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूराव आनी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार दिल्ली चल्ले. सोनिया गांधी कडेन वेंचणूक स्ट्रॅटेजी आनी युती विशीं खंय उलोवप जातलें. बीजेपी सरकारांतल्यान भायर सरल्या उपरांत गोवा फॉरवर्ड युती खातीर टीम गोवा सोदताले. काँग्रेसीचो हात फॉरवर्ड बॅकवर्ड जावंक लागिल्ल्यान तृणमूला कडेन नवे सकाळची वंदता पातळिल्ली. सुत्रां आतां सांगतात त्या कोतान नवी सकाळ उजवाडच्या आदीच मावळ्ळी. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीच्यो वाटाघाटी चल्ल्यात. दोगांची सीट शेअरिंगाची चर्चा चल्ल्या. सीट शेअरिंग फॉर्म्युला जाग्यार पडल्यार काँग्रेसीच्या हातार नाल म्हूण सुत्रां सांगतात. आमी सरळ खरे खोटे विजयाक विचारले. विजय म्हणटा काँग्रेसी कडेनूय सध्या कसलेच उलोवप ना. टॉक सस्पेंड. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हांगचे थंयचे हाडून 40 उमेदवार उबे करपाचो यत्न. आयपॅक आनी टीएमसीचे रेडीमेड फुडाऱ्यांक गरोवप चल्ला. सध्या तरी कोणाच्याच बरोबर युती करपाचो विचार ना म्हूण टीएमसीचो फुडारी लुईझिन सांगता. मिकी म्हणटा टीएमसीचो बीजेपीक फाटल्या दारान तेंको. लुईझिन खंय काँग्रेस सोंपोवंक उठला. टीएमसींत ओडपाक ताका बीजेपीचे फुडारी कशे मेळनात काय म्हूण मिकीचो प्रस्न. Absolutely no alliance. No alliance. As on today. Anybody can join. That is this. We will definitely welcome
Otherwise, as I have said, I can't bring 40 candidates from heaven. They have to come from the people. Who contest Kotle and Na? You see, we have got two wings which are working on a war footing. One is TMC and one is IPAC. जातीतली लोकांक मेळप, लोकांगे अडचणी आयकून घेवप, लोकांगेली मागणी आयकून घेवप, आनीक जितले लीडर आहाय, they may be small or big, we are meeting them, we are asking them questions, we are learning, we are studying, and as a new party, we are in the process of learning further. गोंयकारांनी हें चिंतपाक गरज आसा, हिंगा तृणमूल काँग्रेस प्रमोट जायना, हिंगा प्रमोट भाटल्या देरांतल्यान BJP प्रमोट जाता, आनीक हिंगा आमचे काँग्रेसाचे कार्यकर्ते आहा तेका लुईजीन वालेर मिसगायड करून एका फुडून व्हरता. तुका एक आमदार एकूच आमदार तुका हाडून जाता BJPचो वडून, जाल्यार थिंगा आमी कितें चिंतपाक शकतले? गोंयकार बरेंच तृणमूल काँग्रेस इंट्रस्ट आहा बाबा हे BJP सरकाराक काबार करपाक. कलकत्ता म्हणटाय ते रोहिण्या ग्रुप, one of the world most prosecuted ethics group आहा तो सगळो कलकत्ता मुसलमान ते हो ग्रुप आहा तो रोहिण्या ग्रुप हाल्या गोंया येतले. आयज आमकडे थोडे आहा. 13 डिसेंबराक UK सावन पयली चार्टर फ्लायट गोंयांत देंवता. भारतान नोव्हेंबरा खातीर विजा दिवंक सुरवात केल्या आनी बुकिंगूय सुरू जाल्या म्हण टूर अँड ट्रॅव्हल्स गोवाचो अध्यक्ष निलेश शहा प्रुडंटा कडेन उलयलो. दर सप्तकाक 4 फ्लायटींनी 1000 पर्यटक गोंयांत येवपाचो अदमास. रशियांत कोविड केशी वाडल्यात. मजगतीं गोंयांत पयली क्रूज शीप पावली. पर्यटन उद्देगाक आशा. कोविडाची परिस्थिती बरी उरल्यार गोंयांत इयर एंडाक UKचे पर्यटक येवपाची शक्यताय. डिसेंबराच्या पहिल्या हाफात पहिले चार्टर प्लेन देवंक शकता. From 13th December onwards, they have weekly 4 flights coming into Goa, 2 from Manchester and 2 from Gatwick. So looking into that perspective, the UK is almost done. So it will be 4 flights a week till end of March, hopefully. So it may increase depending on the amount, the type of tourists it can go up of flights. Hopefully it depends on type of aircraft, but minimum we can expect 1000 tourists a week from UK. As per my estimation goes on that part. Because one thing is very clear, pandemic is not over yet, and whatever business we do, we'll have to do with the COVID protocol to be followed strictly. Even right now, if you see the UK also cases are a little bit going up. Germany also the cases are going up. So Europe also cases are going up, but one good part of is people are not getting hospitalized more. आणि जे वॅक्सिन घेतला तेंच्यांनी they are having lesser effect. So it will take a while. So we'll have to learn to do business with COVID around. रशियात पॉझिटिव्हिटी रेट वाढिल्ल्यान रशियन टुरिस्टांक कळाव जाव येता. डिसेंबर मेरेन रशियातल्यान चार्टर गोंयांत पावपाची शक्यता आहे. Russia also, in fact, we are hopeful that from November the flights will come in because there were a lot of positivity around from Russia. They were more keen coming into Goa. But unfortunately, the cases has been rising for last 15 days. And they also have a 1 week lockdown from 30th, they have announced, if I'm not mistaken. So looking into that aspect, there is little bit of subduedness from Russia. But they have already started marketing the packages, and we are hopeful with once more clarity, because the government also there in Russia put some restrictions for people to travel. ते सगळे it will मातशें clear जातलें, and I think from December we should see a good number from Russia also. But practically केन्ना फ्लायट येता ते अजून अनाउन्स जावं ना. मजगती मुंबई सावन 1105 पॅसेंजर घेऊन क्रूज शीप गोंयांत पावली. शीप मॅनेजर म्हणटा आता रेग्युलर क्रूज येतल्यो. अंदूच्या सिजनाक 52 कॉल पुराय करतले. ना खरीच आनंदाची गोष्ट की ही क्रूज लाईन स्टार्ट जाल्या परत. खरें कांय भिवपाची गरज कसलीच नासलेली हांगा, की थंय मातशें कितें तरी मुंबय थोडे इन्सिडंट जाले, पण ते बोटीचें कांयच प्रॉब्लम नासलें आनी सगळ्या ऑथॉरिटी कडल्यान क्लियरन्स मेळ्ळ्या उपरांत आतां परत एकदां हें सुरू जाल्लें आसा. क्रूज आयिल्ल्यान टॅक्सीवाल्यांकूय उमेद. ते 2 वर्सांनी भुरगे बेकार घरा कडेन बेकारूच आसले. आयज एक आमकां बरी खबर. आनी ही कॉन्ट्री एम्प्रेस पोर्ट चालू जाल्ली आसा, ही बरी गजाल आसा.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी विक्रम नायक. डिसेंबरांत सनबर्नाची तयारी. ईडीएम इव्हेंट करपी परसेप्ट कंपनीन आपलो सोशल मिडिया पेजीचेर 27, 28 आनी 29 डिसेंबर ह्यो तारखो सनबर्ना खातीर जाहीर केल्यात. कोविडाची परिस्थिती आशिल्ल्यान खंय फकत पुराय वॅक्सिनेटेड लोकांकूच ईडीएमाक एंट्री मेळटली. लोकां खातीर ईडीएम फेस्टिवल बरे तरेन आनी सुरक्षीत जावचो म्हूण कंपनी यत्न करता अशें परसेप्टान म्हणलां. जीएमसींतलो नामनेचो कार्डिओलॉजिस्ट दोतोर मंजुनाथ देसाय 40शींत संवसाराक अंतरलो. कितल्योश्योच क्रिटिकल केसी सोडून लोकांचो जीव साल्वार करपी हो तरणो दोतोर फाटल्या कांय दिसां सावन खंय दुयेंत आशिल्लो. फांतोडेर ताका ताच्या घरा मरण आयलें. जीएमसीचे कार्डिओलॉजी फाट्यान स्पेशलिस्ट म्हणून ताणें कमी वेळांत मोठें नांव जोडलें. बोरये शिरशिऱ्यां ताचेर आयतारा निमाणे संस्कार जाले. ताच्या मरणान गोंयकारांक मोठो शॉक. सकाळी 4 वरांचेर एक दुख्खद अशी घटना आमचे जीएमसीचे लिडिंग दोतोर जे आसात डॉक्टर मंजुनाथ हे आज आमच्या पासून अंतरलेले आसात. खरें म्हणल्यार सबंद गोंयकारां खातीर एक दुख्खाची गोष्ट जावन आसा आनी एकंदरीत जीएमसीचो खास स्पेशलिटी जे सर्जरी जी आशिल्ली ताच्या खातीर माहीर आशिल्लो जो आक्कांत आयलो नंतर एक हार्ट एटॅक येता ताका एक पयले एक उमेदीचे किरण जर कितें आशिल्लें जाल्यार एक डॉक्टर मंजुनाथ आशिल्लो आनी अशा पार्श्वभुमीचेर आज बरोचशे ह्या जीएमसीतूच न्ही गोंयकारांक खूबच लुकसाण जाल्लें आसा. ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची अशी हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. आमची हरमलकर बेकरी आम्ही पाव करता, पोळये, पॅटिसां, बिस्कीट, रोल, डिनर रोल ते सगळे करता. गोंय सरकार महिलांच्या सशक्तीकरणा खातीर नेटान पावलां मारीत आसा. तारचीभाट शिवोली हांगा रावपी श्रीमती सुनेत्रा हरमलकर ही एक अशीच बायल मनीस जांच्यांनी बेकरी वेवसायांत नामना जोडल्यात. कोणाक दुसरे कडेन कामाक वता आनी ते कितें जाल्यार मागीर म्हणटा कारण आमी तर एक बेकरी तर काडून केले जाल्यार एक धंद्याक गेले जाल्यार बरें जातलें. ह्या वेवसायान तिका मजतीचो हात दिला तो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. मुखेलमंत्री रोजगार येवजणे अंतर्गत सुनेत्रा हरमलकर हे बायल मनशेन हो वेवसाय सुरू केला. सगळे म्हणजे ह्या बिझनेसान म्हाज्या एका भुरग्याचें शिक्षण केलें. हे म्हणजे कितें फुडें कितें शिकपाचें आसा आनी हें करपाचें आसा तें म्हाजें घर बांदलें हांवें. परत भुरग्याचें आतां चेडवाचें म्हाजें लगीनय करून ह्या बिझनेसान हांवें तशें दिलां. पन्नास वर्सां जालीं 70रीन एकूच फामील राज्य करता. इतलीं वर्सां राज्य करूनय उदरगत ना. विश्वजीत बीजेपींत येता सावन 70रींत विरोधी पक्ष उरिल्लोच नात. 70रीचो एक्टिव्हिस्ट बीजेपीचो आदलो वांगडी आदवोगाद गणपत गांवकाराची आपांत एंट्री. गरिबी आनी जमनींचे इश्यू 70रींत चड हे प्रस्न खंय फकत आपूच सोडोवंक शकता. जर 70 तालुक्याचो विचार केलो जाल्यार 70 तालुक्यान फाटल्या 50 वर्सांच्यान एकच फॅमिली राज्य करता. आनी लोकशाहीचो जर आमी विचार केलो जाल्यार 70 तालुक्यान म्हणटा ती लोकशाही ना काय कितें असो प्रश्न पडटा. पार्टीचें सुद्दां ऑफिस ओपन करपाक जर कोणा कडेन रिक्वेस्ट केलो रेंट दिवन सुद्दां जाल्यार तो भाड्यान दिवपाक सुद्दां भियातलो. इतली दहशत म्हणटा ती 70रीन त्या राजकर्त्याचें आसा जे 50 वर्सां राज्य करता. ज्या टायमाच्यान हो विश्वजीत राणे आसा जांकां बीजेपी पार्टीन घेतल्या त्या टायमाच्यान 70रीन म्हणटा ते विरोधक ना. जे 70रीचे सोकॉल्ड 50 वर्सां राज्य करपी म्हणटा आमी 70रीचो विकास केलो जाल्यार आयज जर 70रीन तुमी भोंवशाल
जाल्यार सगळ्यांत चड जर बिलो पॉवर्टी लोक आसात न्हू जाल्यार 70 आसा. सगळ्यांत चड जर शिक्षण सारकें ना जाल्यार खंय ते 70 आसा. जाल्यार जमनीची मालकी म्हणटा ती कोणाकूच ना अशी 70 आसा. हेका जर अल्टरनेट कोण जर दिल्ली मॉडल जर आमी पळयलो न्हू जाल्यार म्हाका दिसलें हे जे आमचे 70चे प्रश्न आसा पळय ते सॉल्व जर करतले जाल्यार एकच पक्ष आसा जो आम आदमी पक्ष आसा अशें म्हाका दिसलें. जाका मोर्जेचो तेंको मेळटलो तो मांद्रे जिखलो. सत्ता हातांत नासतना जीत आरोलकराक खंय फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोकांची कामां करीत आसा. मोगोचो मांद्रेचो उमेदवार जितान मोर्जे ताच्या वेंचणूक प्रचाराची सुरवात केली. मोर्जेकार म्हणटात लोकांक बदल जाय, मोगो जाय. 4 वर्सांनी कितके तिने अशें बरें बरें काम केलां. म्हणजे ते कितें पोजिशन नासतना सुद्दां ते इतले व्हडले करता. सो तांकां आमी एक चान्स दिलो जाल्यार ते सगळे चेंज करून वयतले. इतल्या 5 निवडणुकीक मतदारसंघान मांद्रे मतदारसंघान जो उमेदवार विजयी जाला त्या उमेदवाराक मोर्जी गांवांत लीड गावल्या. आतांचे सरकार आसा त्याच्या कडल्यान कितें तरी तांकां मेळना जे जाय ते. गांवांत एका गांवांत 5-5 जॉब म्हणून ते सगळे व्यर्थ ठरलेले आहा. कांयच इम्पॉर्टंट कांयच ना भितर. तो निवडून येवकूच ना आनी मड बांदलो म्हणजे हेच्या फुडें कितें करून दिवपाक फाटी आहा तो. पूर आनी हे आयले त्या टायमाचेर झाडां कोसळ्ळी, वादळ आयले अशा टायमाचेर लोकांक तूं धांवून गेलो. आमी खूब बगले आश्वासनां दिता आनी फाटल्यान कांय नासता. आणि मोगो पक्ष ह्यो मांद्रे मतदारसंघाचो पक्ष, पेडणे तालुकाचो पक्ष आणि भाऊसाहेब बांदोडकर हांगाच्यान सुरवात केल्यात आणि ही मातयेचो पक्ष. तेका लागून म्हाका अशें दिसलें की आमचे सिनियर्स जे आहात तांकां खूब आपुलकी आहा, आपलेपण आहा मोगो पक्षा बद्दल. आणि जो पर्यंत आमी सिनियरांचे जाणट्यांचे आशीर्वाद घेवन फुडें सरना तो पर्यंत आमी यशस्वी जावंक शकनात. सर्गेस्त माथानी साल्ढाणा हो नीज गोंयकारांचो फुडारी आशिल्लो. ताका लोकांच्या प्रस्नांची जाणीव आशिल्ली आनी लोकांचे इश्यू तडीक लावंक तो सदांच फुडें आसतालो. कुट्टाळचे आमदार आनी माथानीची घरकान्न आलिना साल्ढाणा, कुडतरीचो आमदार आलेक्स राजेनाल्ड आनी रापणकारांनी माथानीक ताच्या 73व्या जयंतीक आर्गां ओंपलीं. Shalini was a man who was focused on Goa and the people of Goa, and that focus made him take up so many issues for the good of our state. एक चोडूड आहली गोंयकारां पासून आनी गोंयचे इश्यू आला सो म्हाका इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस एंड आय प्रे दॅट लॉट ऑफ persons like him are born in the state. तेन्ना मातांनी जीत आसून पासून आमी रामपोणीकार तेगेलो हो बर्थडे सेलिब्रेट करीत येयले. कित्याक आमकां रामपोणीकारांक मोग आहा तेजो. जेन्ना रामपोणीकार आजून पासून पळय जिते आहाय तेजी मोगा पासून आयज पळय तो कितें सांगतालो आयज अशेंच जाता. आयज पर्यावरणाचेर पळय हल्लो पळय जाला जो पळय एग्रेशन पळय हो गव्हर्मेंट करता हें आख्खें गोंयचें पर्यावरण, गोंयचे लोक, गोंयचे ट्युरिजम, गोंयचे नुस्तेकार, गोंयचे रेंदेर, गोंयचे शेतकार हें सगळ्यांक काबार करपाचें सरकारान हो फूल प्लॅन केलेलो आहा. इतले मजगती काँग्रेसीच्या ओलांसियो सिमोयशान माथानीन एका काळांत वापरिल्ले ऑफिसांत काँग्रेसीचें ऑफिस उक्तें केलें. हो ऑफिस आशिल्लो पयलो माथानीचो आनी माथानी खूब वर्सां ह्या ऑफिसान लोकांक काम केलेलें आसा. पूण आयज जे पळय आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे BJP सरकारान सांगलेलें जे माथानीचे मॅनिफेस्टो ह्या लेगसी फुडें व्हरतले नाल्यार कंप्लीट करतले हे अजून पासून हे सरकारान करूंक ना. जितली ऑफिसां ओपन जातात तितली लोकांचो फायदो जातलो, लोकांचें बरेपण जातलें आनी त्या खातीर आमी आमचे जितले लिडर आसात तांकां एनकरेज करतात आनी सगळ्यांक दिसलां की काँग्रेस पक्ष हो एकूच पक्ष आसा जे गोंय सांबाळपाक शकता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सांगोळडाचो सरपंच उल्हास मोरजकार आनी बरोबरच्यांनी बार्देसांत आपाच्या रोजगार यात्रेक गेल्ल्या पत्रकारां कडेन खंय दादागिरी केली. सरपंचाच्या वांगड्यांनी कॅमेरा काडून घेवपाचोय खंय यत्न केलो. गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टान हे गजालीचो निशेध केला. सरपंच मोरजकारान खंय माफी मागची, आपान निशेध केलो. हो सांगोळडाचो सरपंच आपाची रोजगार यात्रा चालू असताना पत्रकार आपाच्या फुडाऱ्यांची बायट घेताले. सरपंच गाडी घेऊन आयलो आणि रोड ब्लॉक केला म्हणून सांगून पत्रकारांकडेन वाद आणि दादागिरी सुरू. बरोबर गाडयेत आशिल्ल्यांची पत्रकारांकडेन केस्तावां. सरपंचाच्या आदी कितल्योश्योच गाडयो रस्त्यावेल्यान गेल्यो.
रस्त्यार मदीं गाडी उबी करून वाद घालचे परस पुलिसांक सांग म्हूण आपाच्या फुडाऱ्यांनी ताका सांगताच हळूच गाडी कुशीक काडली. रोडाच्या मदली गाडी लायली आहे. हांगासर हो सरपंच आसा सांगोळडा पंचायतीचो आनी रोडाच्या मदीं गाड्याचो नंबर पळयात आसा आनी हांगा वरसून गाडी व्हरता. दादागिरी करूंक बरोबर गाडयेंतले लोक सरपंच विचारल्यार ताचे गाडयेंत कोण आशिल्ले ते खंय ताका खबर ना. तुज्या गाडयेन बसलेले आसा मनीस हेंच्यांनी हांगासर येवन रिपोर्टराक घातला. तुज्या गाडयेन तूं कोणाकूय घेवन भोंवता तर तुका खबर ना कोण भरलेले गाडयेन कोणूय येवन बसलेले तुका चल. हो सरपंच हो येयलो सरपंचानी फाटल्यान लायले ते तुमी रिकॉर्ड केला. हो विसरोवपाक लागलो आमकां रस्तो ब्लॉक कित्याक केला काय म्हणून. आमी रस्तो ब्लॉक करूंक नासले. आमी खंयच्याच पब्लिकाक त्रास करिना. तुमकां दिसता हेका कोणे तरी धाडला. ऑफकोर्स सरपंच तो एक जबाबदार व्यक्ती तेणें हरशी आमकां कॉपरेट करूंक जाय. आमी फक्त कांयच कोणाच कडेन इश्यू करूंक ना. आमी सायडीन उबे आहा. ह्यो गाडी घेवन येयला तेणें गाडी रस्त्यार ब्लॉक केला आनी तो म्हणटा की आमी मदीं आहा. रोजगार यात्रा हांगा स्टॉप करपाचे प्रयत्न जाल्लो आसा. डेफिनेटली ही रोजगार यात्रा ही हांगा स्टॉप करपाचे प्रयत्न कित्याक तांकां भंय दिसला. आम आदमी पार्टीचो तांकां भंय दिसला. तू जो रिझन सांगता रोड ब्लॉक केला म्हणून खंय रोड ब्लॉक आसलो. सगळ्यो गाडयो पास जाताल्यो. तुजी एकट्याचीच गाडी ब्लॉक जावपाक लागली. इनफॅक्ट हांव तरी म्हणटा की आमी व्हिडिओ पळयताले हेणे गाडी मदीं हाडून धरले आनी मागीर रोड ब्लॉक जालो. हांव जो लोकल MLA आसा अजय सळगांवकर तेजे कडेन पर्सनली उलयला फोनाचेर आनी ताणें म्हाका अश्युरन्स दिला की तो आमची मेसेज त्या सरपंचा कडेन पावयतलो आनी जें आमी कितें डिमांड केलां की ताणें पब्लीक एपॉलॉजी मागची जर्नलिस्टांची आनी ताचेर ताणें आमकां अश्युरन्स दिला. आतां फुडें कितें जाता तें आमी वाट पळयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पिरवळा थळावो उमेदवारूच जाय आनी बीजेपीन हे फावट तिकेट संदीप निगळेकूच दिवची म्हणून बीजेपीचो पिरवळचो फुडारी सतीश मडकयकार मागता. पिरवळा भायलो आमदार जाल्यार थळाव्या कार्यकर्त्यांक खंय ते लागीं करिनात. गोविंद आनी दीपक दोगूय प्रवासी उमेदवार. पिरवळा पडले काय दुसरे कडेन धांवतात. लोकांक खंय पिरवळचोच उमेदवार जाय. तुम्ही पळयतात फाटल्यान आमच्या शेकड्यांनी कार्यकर्ते आसात आनी आमी जवळ जवळ 30% पिवळ मतदारसंघातलो भाग कवर केल्लो आसा. घरोन घर घर चलो अभियान सगळे. पयर आमी वेलंगां भोंवले. वेलंगां असो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो आनी आज आमकां माशेलान आमी भोंवता आसतना जे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे आमचे कार्यकर्ते जुने खूब मजार केल्ले. हांव आतां 20 वर्सां जाले BJPचे काम करता पूण प्रत्येक खेप आमकां पार्टी आमचो कॅन्डिडेट दिना. खंयचे तरी भायले हाडटा आनी आमचेर हांगा थापता. आमचे लादता अक्षरशः. आमी तांकां पार्टीचे आमचे काम म्हणून आमी तांकां निवडून हाडटा आनी निवडून हाडल्या नंतर हे जे पळय कोण निवडून येतात ते मागीर आमकां BJPचे कार्यकर्ते पळयत ना. पूण हे आमच्या मतदारसंघान हे प्रवासी कार्यकर्ते म्हणून येतात. ते कितें आमचें कल्याण करपाक येना. आमचे पिवळ मतदारसंघातले जे पळय वोटर आसा हेंचें कल्याण करपाक येना. हे तेंचें कल्याण करपाक येतात. तेजें एक उदाहरण दिता. 2012 दीपक ढवळीकर निवडून आयलो आनी तेजे नंतर 2017 आमी गोविंद गावडेक सपोर्ट केलो. तेदे वेळार सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचो गोविंद गावडेक सपोर्ट आसून सुद्दां तेणें 10,000 वयर मतां काडली MG पक्षाचे उमेदवाराक. आनी फाटले बाय इलेक्शनाक हो उठलो आनी शिरोडे गेलो. म्हणजे हे 10,000 कार्यकर्त्याक मतदाराक तेणें वाऱ्यार सोडले. म्हणजे हे जे पळय येतात हांगासर ते फक्त तांकां संदी सादोवपाक येतात. हे सगळे संदी सादू. पूण ह्या खेप आमी सगळे कार्यकर्त्यांनी निर्धार केल्लो आसा की आमी आमचो स्थानीक उमेदवार बाब संदीप निगळे हेका प्रचंड मताधिक्यान आमी निवडून हाडटले. संदीप निगळे आसा जो आमी स्थानीक दवरलो उमेदवार केरी गांवचो आसा तो मताधिक्यान हांगा निवडून येतलो आनी लोकांची जी कितें बारीक सारीक कामां आसात जे त्रासांतल्यान वयर सरला कुळागर म्हणटा ते कितें पळयलां चलोन येवपाच्यो वाटो जावं कितें आसा त्यो तेणी पळयल्ल्यो आसा आनी लोकांच्यो ज्यो अपेक्षा आसा त्यो ह्यो प्रिय मतदारसंघात चड व्हडल्यो ना. पूण हे आवटसायडर जर आशिल्ल्या कारणान त्यांनी हे बारीक बारीक गजाली पळयल्ल्यो ना.
जे कितें करपाक जाय आशिल्लें मना पासून करपाक जाय आशिल्लें हांगा फक्त उद्घाटनां करता नाल्ल फोडटा आनी कितें करता तितलेंच चल्लां. तितूंतले जे कामां जावपाक जाय ती कामां तितली जावपाक जाय तितली जायना आनी जाता फक्त लिमिटेड इंचेच कोणाची. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.